आज आम्ही असा आमोणा साखळी मतदारसंघात आणि आमच्या वांगडा आम्ही एका हॉटेलान आयल्या हांगा पात्र आतां लोकसभा इलेक्शन्स आसात आणि तीन पार्टी राविल्ले आसा तीन कॅन्डिडेट सो तुमकां कितें दिसता आमकां त्यो ह्यो आतां पार्टी सगळ्यो आहा पळय ती कोणी रावच्योच पूण आमी BJP आमी आमच्या रक्तानूच आहा BJP पयलीं सुद्दां 15 वर्सां 20 वर्सांनी आमी BJPच म्हणून वावुरता आमच्या घरान सगळीं आमची बायल सुद्दां अशी महिलांची सगळ्यान फुडें वावुरपी तशी आहा महिला मोर्चाची सदस्य आहा आनीक कोण कोण आहा चेडो आहा खंयच्या हितून पूण आतां कॅन्डिडेट जो आहा BJPचो म्हणटात तो ताका खूब हार्डली 25 वर्सां जाली तुमी कितें पळयता कॅन्डिडेट पळयता काय पार्टी पळयतले आमी पार्टी BJP म्हणटकूच आमी आमकां ते खंय कोणूय रावतो ताका आमकां वावरूंकूच जाय तरी भाऊ आमचो वायट ना आमच्याच हितूंतलो समाजाचो पडटा तो पूण बरो आहा आमकां तीन पार्टी रावल्यात लोकसभा इलेक्शनाक तुमचो कल खंयच्या सायडीन आसता तुमकां कितें दिसता कितें जावपाक जो कोण विकास करता त्याच्या बरोबर आमी आसतले तुमी आसतले मागीर तो कॅन्डिडेट कोणूय आसो आनी खंयची पार्टी आसा असो तीन पार्टी मदीं कोण दिसता तुमकां तीन पार्टी मदीं कोण दिसता तुमकां असो आमकां तीन पार्ट्या वची सध्या रुलींग पार्टी आहा तर रोडे विकास चल्लेलो आहा त्या प्रमाणे आसतले आनी विकास तुमकां बरो जाल्लो बरो चल्ला आमच्या गांवांत तरी बरो चल्ला आतां आमी पावला सांखळे मार्केटान आनी आमच्या वांगडा आसा कांय दुकानदार सो तांच्या कडल्यान जाणून घेवया लोकसभा इलेक्शना खातीर तेंच्या मनान कितें आसा ते तीन कॅन्डिडेट आसात आनी लोकसभा इलेक्शना खातीर सांखळे भागांत तुमकां कितें दिसता कितें जावपाचें आसा सांखळे भागांत अशें आसा की सांखळे भागांत तीन कॅन्डिडेट आसल्या कारणान म्हणजे सद्या म्हाका BJPची पावर जाला अशी समजना BJPचो कॅन्डिडेट तुमकां बरो दिसता इतली वर्सां आसून सुद्दां तुमकां तो बरो दिसता कितें करता पार्टी पळयता काय कॅन्डिडेट आमी पळयता आमी कॅन्डिडेट पळयता आनी कॅन्डिडेट पळोवनूच आमी मत मारता न्हू तांच्या मत मारिना सो तुमी म्हणटा सद्या विकास कामां बरी चल्ला विकास कामां म्हणजे तशें पळोवंक जाल्यार हांगा श्रीपाद नायक केन्ना येयल्लो म्हाका काय दिश्टी पडना कळ्ळें काय हांगा येयल्लो दिश्टी पडना हांगा केन्ना हांगा येयल्लो आनी तें हें केलें म्हणजे कामां करता तो पण हांगा केन्ना सांखळे केन्ना येवंक ना म्हाका काय केन्ना दिश्टी पडना श्रीपाद भाऊ येता 100% कारण सध्या कितें काँग्रेसींचेर लोकांचो विश्वास उरलेलो आहा खुबशे लोकांक हें ना गॅरंटी ना कारण ते निवडून येतात आनी रोखडेच 8 दिसांनी दुसऱ्या हितून वयतात दुसऱ्या पार्टीन वयतात दुसरो तुजो तो मनोज आमचे उबो रावला तो थोडी मतां काडटलो पूण म्हाका दिसना तो ताका चान्स पडटलो असो कारण तेजी तोंडाची बातां लोकांक गाळी मारप CMांक गाळी मारप विश्वजिताक गाळी मारप आनीक कोणाक गाळी मारप एका मागीर ते मारप भाशा ती भाशा लोकांक आवडना आनी हांव आमचे ते आमचो तो CM आनी आमकां आमच्या गांवचो आमच्या गांवांत तरी म्हाका दिसना ताका मतां पडटली कशी म्हणजे पाळी मतदारसंघात तेंचे बाकीचे खबर ना ते वांगडा थोडे यूथ आसा ते उजो करून भोंवतात पूण म्हाका दिसना म्हाका तेजे बद्दल हें ना कांय इश्यू ना तेजो पूण जी ती भाशा वापरता कळ्ळें आतां तो घाटी म्हणटा गोंयान कोण आहा काम करपाक पेंट मारतलो बिहारी लोक जाय काम करतलो बिहारी लोक जाय मेस्त बिहारी आसा फुलां भायले बाकी सगळें आमकां भायर हाडूंक जाय फाल्यां जर आमी थंय वेपाराक गेला हांव आतां वेपारी आमी थंय फाल्यां गेला आमी थंय बेळगांव गेला आमकां ते विचारतात आमकां तुमी घाटी म्हणटात मरे आनी आमी तुमी हांगासून आमचो वेपार तुमी हांगासून कितें व्हरतात काय म्हणून आनी आमकां ऑप्शन ना ही तेणें भाशा बिशा मातशी कमी करपाक जाय आमचे कडेन हातीन आसल्यार कांय प्रॉब्लम ना आनी श्रीपाद भाऊ 100% ताका काय इश्यू ना हांच्यांनी कितली तरी बॉब मारली जाल्यार म्हणजे म्हाजें पर्सनली मत कळ्ळें आनी आमी सगळे तेंच्या वांगडा आहा म्हणून आसतले पण हे जे मत असतले पळय ते एज अ श्रीपाद नाईक म्हणून असतले का BJP म्हणून असतले और CM आजी म्हणून
फर्स्ट थिंग CM आमचो म्हण तेज्या वांगडा आमकां रावपाक जाय. शेवटी कितें आसा वयर पासून सकयल पर्यंत सरकार चलता BJPचे आनी म्हाका काय दिसना फुडले टर्म पर्यंत तरी आनीक दोन टर्म सुद्दां ते चेंज जातले. कारण आमच्या कडेन हेंच्या कडेन काँग्रेसीवाल्यां कडेन सद्या हेंच ना, कोण ना, फेस ना, तांकां हें करपाकूच कॅन्डिडेट निवडपाकूच जवळ जवळ लास्ट मोमेंट रावचें पडलें अशी परिस्थिती आसा. कारण लोकांचो विश्वास उरलोला. प्रत्येक इलेक्शनान 10 जाण 8 जाण पलटी मारता आनी ते हाडटा. कोण म्हणटा प्रसाद जालो म्हणटा, कोण म्हणटा देव आपल्याक पावलो म्हणटा. आनी हेंची सगळ्यांची भाशणां म्हाजे कडेन आसा. जे काँग्रेसीन आसले पळय, जे बंडाला मारतले ते आतां ते कितें करता, आतां तेंचे कितें केलां हें सगळें आसा. आतां आमी पर्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पाविल्ले आसा आनी आमच्या वांगडा कांय यंग भुरगे आसात हांगरचेच आनी वोटर ते. सो तेंच्या कडल्यान जाणून घेया लोकसभे विशीं कितें चल्लां तें हांगा. लोकसभा आतां इलेक्शन्स आसात, 3 कॅन्डिडेट आसात 3 पार्ट्यांचे. सध्या तरी अशें दिसता की BJP येतली कशें दिसता. म्हटल्यार सध्या तरी हांगा लीड बाबा करता आनी बाबा लीड केल्या उपरांत बाबान खुबशीं कामां केल्लेली आहा, डेवलपमेंटूय जाल्लेलो आहा आनी सद्याक करपूय चालू आसा. ताका लागून तरी अशें दिसता की बाबाचें आयकून सगळे श्रीपादाकूच मत मारतले कशें. ओके, म्हणजे मेन म्हणटात तो म्हणजे BJP एज अ कॅन्डिडेट असो न्ही. कॅन्डिडेट असो ना बाबा. ओके बरें. तुमचें हॉटेल आसा, तुमच्या हॉटेलार खूब लोक येता आसतले, च्या पितराचे खबरी चालू आसतात. सो कितें कानार पडला तुमचें अशें? कानार म्हटल्यार सद्या कशें आहा सगळे जाण बाबाच म्हणटा आनी दुसरें कितें ना. आनी पळोवंक गेल्यार श्रीपाद अशें आसा की तो केन्ना येत ना हांगा आनी फूल प्रचार तो बाबाच करता, बाबा आनी दिव्या राणी दोगांय मेळोन. आनी हांगासर कशें आसा मॅक्झिमम तेंचेच आयकपी आहा आनी जास्त अशें वोट BJPकूच घालतले. हांव तेंचे जे कितें स्टेटमेंट केलें ताका एग्री करता की हांगा जशें पळोवंक गेल्यार की हांगा तुमी 100रांतले 90 लोकांक विचारचे जाल्यार तुमकां बाबा किंवा भाभी ते आमची ती करंट MLA आसा. सो ताका थंय जी आहा थंय आमी आसतले अशें लोकांचो ओवरऑल अप्रोच बीन येयल्यार ताका कांय एफर्ट स्कोप ना. न्यू पार्टी कितें जाता, न्यू पार्टी वन्स इन अ वायल येता. म्हणजे जशी हळमी कशी येता तशी येता ती. वन्स पावस पडला की हळमी येता तशी न्यू पार्टीज येता. पण आमच्या जाणा बाबा भाभी म्हणशाल तुमी आमच्या सुखा दुखान कशी वांगड आसता तशी आमच्या बरोबर आसता. सो मोस्ट ऑफ द लोक जे आसा लोकांचें परसेप्शन आहा ते बाबा वाटेन आनी भाभी वाटेनूच आसा. आमी आतां पावल्या भिरोंडा आनी पर्ये मतदारसंघान एरिया पडटा. आमच्या कडेन एक यूथ आसा. आतां लोकसभा इलेक्शन्स आसा, 3 पॉलिटिकल पार्टीज राविल्ले आसा. तुका कितें दिसता कितें जावपाचें आसा? आतां गोंयांत आमच्या 3 पार्ट्यो आसा. आमचे आतां नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट पडटा आमी. लोकांक सगळ्यांक खबर आसा खंयचे पार्टीन कोण कितलें काम केलां सगळ्यांक खबर आसा. सो एज अ यूथ आमी आमचें डेवलपमेंट पळयलां. 70 वाळपय म्हटल्यार पर्या मतदारसंघान आमी पडटा. भिरोंडा गांव आमचो जायतेच डेवलपमेंट जाला. हांगा जाता पयलीं आमचे नवीन हॉल येयला, ग्रावंड जाता आमचो, आमचे रस्ते काय बरे जाल्या, पूल जाल्या न्यू. सो आमी आमच्या आमदारा संघात आसा. आमदार सांगता थंय तुमची हें आसतलें. हय, कित्याक तेणी आमकां जायतोच सपोर्ट केला. कित्याक केन्नाय आमी तेंचे कडेन गेल्यार तेणी आमकां जायतोच सपोर्ट दिला. ओके, सो ते थोडे बी म्हणटात मायनॉरिटी मारचे ना वोट्स बीन आमदारान तसलें काय ना. तशें कांय ना. मायनॉरिटी म्हणून तशें कांय ना. हय, आमचे तरी वाठारांत मायनॉरिटी म्हणून तशें कांय डिफरन्शिएट भेदभाव जावंक ना. आमी पावले आतां केरी आनी आमच्या कडेन एक हॉटेल ओनर आसा. लोकसभा आतां इलेक्शन आसतली, ह्या एरियेन अशें कितें घडटलें अशें दिसता तुमकां? खंयचे लोकसभाचे? लोकसभा इलेक्शनाक कितें आसा, आमी सायब वाठारांत आमी आसा, ताई वाठारांत आसा, दोगांय एकूच. आनी कोण दुसऱ्या वाटेन मारपाचें ना. सायब वाठारांत कोणूय पक्ष आसूं तो खंयच्याय एरियेक वचूं मागीर आपलो गांवचो म्हणून ताका इलेक्शन करपाचें. आनी वोट आमी ते BJP म्हणून करता. आतां काँग्रेस आसा खंय ना, पूण कोणी फुडें जायत तेन्ना मान्य.
आनी लोकांचें मातशें बरें करूंक जाय. बारीक लोक आसता तांकां पळोवंक जाय. रिक्षेक कोण आहा तांकां पळोवंक जाय. एका घरांत 4 आसता ना ताजें कोणूच ना. दुसरें आमकां पाणी नसता की लायट नसता ती तें लक्ष मारूंक जाय. लायटीची बिलां डबल जातात ती सायबा लोकांनी पळोवंक जाय. हे कडेन 1000, 2,000, 5,000 बिलां येवंक लागलीं कितें जाता. ही आमची म्हणणें लोकांचे फक्त हीच मागपाचें की बिलां कमी करा आनी लोकांचें बरें करा. पार्टी आहा तेवढे आमी आहा. कशी BJP आतां गेल्यात BJP. काँग्रेस काय विशय जालो आतां. काँग्रेस आतां कित्याक गेलीच न्हू ती. DMC कशी गेली. बांदोडकार जेन्ना गेले तेन्ना DMC काबार जाली. तशी पक्ष आतां. हेज्या फुडें कोण जायत तेन्ना खरें सध्या तर आसा. आमी केरी पंचायतीन आसा आनी आजोबाचें देवूळ ह्या एरियेन पाविल्लें आसा आनी आमच्या वांगडा सगळे यंग वोटर आसात आनी ते उलोवपाक रेडी जालेले आसा. आतां इलेक्शनां आसात लोकसभेची 3 पॉलिटिकल पार्टीज राविल्ले आसा. सो तुमकां कितें दिसता कितें जावपाचें ह्या फावट? ह्या फावट आमकां अशें दिसता की भारतीय जनता पार्टी येवपाचें. केरी पंचायत म्हटल्यार चडशे आमचे वोटर आहा ते सगळे सपोर्ट करता भारतीय जनता पार्टी. आनी आमचे मेन म्हटल्यार हांगासर सद्या BJPकूच सपोर्ट आहा सगळ्यांचो. माझे एकूच म्हणणे आमी सामके बिलीव भारतीय जनता पार्टीनूच करता आनी इतले वर्सां आमी वोटींग करता फक्त तेंच्या वांगडाच आसा आनी सिरियसली आसा. आमी इवन टॅटू सुद्दां तेंकां काडपाक रेडी आसा. म्हणटा सामकी इतले सिरियस आसा फक्त भारतीय जनता पार्टी आनी कांयच ना. कॅन्डिडेट बीन म्हणटात तसो तो फाटली 25 वर्सां जालो तो अशें एक थोडे जाण उलयतात. ताचेर कितें म्हणणें तुमचें? कॅन्डिडेट म्हटल्यार तो आमकां सपोर्ट करता आनी आमी ताका सपोर्ट करता. ताका लागून तो आमचो कॅन्डिडेट 25 वर्सां आसा आनी आमी ताकाच सपोर्ट करतले आनी भारतीय जनता पार्टीत रावतले. सदांच भारतीय जनता पार्टी वांगडा आसतले कित्याक आमकां बाबाय बरो सपोर्ट करता आनी भाऊच आमकां सदांच सपोर्ट आसता. आमी कोणूय कितले जालें चेंज जाल्यार आमी जावचे ना. सतत बाबा वांगडा आसतले. आतां आमी आसा वाळपयच्या धाव्या गांवांत आनी आमच्या वांगडा एक जाणटेलो आसा सिनियर सिटीजन. आतां लोकसभा इलेक्शन्स आसा 3 पार्टी रावल्यात. हे सायडीन कसो लोकांचो मूड आसा? ह्या वाटेन विश्वजीत सांगता तेज्या वाटेन मूड आसतलो. विश्वजीत सांगता तेज फाटल्यान लोक आसतले. म्हणजे आनी कॅन्डिडेट बीन तसले ते कोणी कॅन्डिडेट कोणी रावलो म्हणून आमदार सांगता ते लोक आयकतले. कारण आमदार तशी कामां करता न्हू. आमदार कामां करता. आमदार लोकांन मिसळून आसता आनी ताका लागून ताका लोक सहकार्य करता. आतां काँग्रेस आनी कोण नवीन पार्टी कोण काँग्रेस पार्टी तशे पार्टीचे लोक आसतलेच. ताका कोण ना गांवांनी ना अशें न्हू. प्रत्येक गांवांत आहा विरोध आसतात. परंतु जास्तीत जास्त लोक तरी सद्या विश्वतेच्या फाटल्यान आहा आमी सांगू शकता. विश्वतेच्या फाटल्यान आतां लोकसभा इलेक्शन्स आसात 3 पार्टी रावल्यात. ह्या भागान कशी कितें आहा पळय? चडशे BJPचे आसा आनी चडशे विश्वजीत बाबा आसा तेंच्या फाटल्यान चड हें करतात. मागीर ते हांगा डेवलपमेंटाचे तेंचे लोकांक बरे सपोर्ट करता. ते मागीर अशें कसले जॉबाचे जाल्यार तांकां कितें यंग वोटर आसून सुद्दां यंग वोटर चडशे भुरगे तेंच्या फाटल्यानच आसता. हें करता मागीर तेंचो आमकां हे सपोर्ट बरो आसता बाबाचो. बाबा खातीर हांगा बरें वाळपयन हें आहा डेवलपमेंट आहा. परत अशी नवीन नवीन कामां आतां रोडांची कामां जाली हांगा. परत अनेक लायटीचे कसले प्रॉब्लेम आसले तेंच्या कडेन एकदां हें केलें पूट फॉरवर्ड हें करता मागीर ते फॉलोअप घेता. आनी तुमी पळयतना आतां एज अ पार्टी म्हणून पळयतना कितें फक्त अशें बाबा सांगता बाबा आनी मोदी म्हणून हें करून हें करता मोदीचे हेका प्लस बाबाचो हांगा बरें आसा. आमी आसा आतां नगर गांवान वाळपयच्या एरियेन. आमच्या कडेन एक वोटर आसा. एफर्ट आतां 3 पार्टी उबे राविल्ले आसा इलेक्शन. एक न्यू पार्टी आसा, एक काँग्रेस आहा, BJP आसा. कॅन्डिडेटूय तुमी जाणा आसतले. सो तुमकां कितें दिसता कितें जातलें? म्हाज्या वक्तीन हे फावट BJP येतली कित्याक तेंच्यांनी रोडाचो सगळ्याचो विकास केल्लो आसा.
लोकांक बारीक बारीक जॉब म्हाज्या तरी आमच्या हांगातले चडशे GMCन जॉबाक लागलेले आसा. सो म्हाका दिसता हे फावट BJP दितली. म्हणजे परतून 25 वर्सां तोच खासदार येऊ शकतो, येतलोच अशें माझं तरी. ना ना हांव पार्टी पळयता. वी आर मोदी सपोर्ट. मोदी आणि प्लस हो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता तो मोदीकच आसता. सो इफेक्ट तो तेकाच वयता चड करून. म्हणून हांव मोदी खातीर हांगातल्या BJP कॅन्डिडेटाक वोट करता. आता आमच्याकडे काय सिनियर सिटीजन वोटर लोकसभा इलेक्शन आता आसात. 3 पार्टी रावल्यात. इतकी वर्सां तुमी वोटींग करतात. ह्या फावट तुमी कितें पळयतले वोटींग करतना? कितें आसा तुमच्या मनात? वोटींग करतना कितें आसा, आमी आत्तां पळयतना दिल्लीक कितें आसा तेजेर आमचें डिफेंड आसा. म्हणजे थोड्या आतां दिल्लीक कमळ आसा, आमी कमळाकूच मारतले. आमकां सद्या मोदी जाय. बाकी हांगा कॅन्डिडेट कोण आसा तें पळोवपाचें ना. कित्याक एक समज कॅन्डिडेट कोणाक निवडून दिल्लीक धाडलो तो आमचें कांय करूं शकना. हेज्या पयलीं 3 कॅन्डिडेट आमी निवडून धाडल्या, गोंया खातीर कितें केलां तें समजलें न्हू. तें काय कोण सांगूंक शकना. आतां फक्त मोदी खातीर करप. हे वोटींग हें मोदी खातीर, आमचे लोकल कॅन्डिडेटाक लागून न्हू. मोदी खातीर. आता आमी पावल्या प्रियोळ मतदारसंघान आणि आमी सद्या मंगेशी भागात आणि हांगा काय सिनियर सिटीजन यंग वोटर असे बशिल्ले आसा. त्यांच्या कडल्यान जाणून घेया लोकसभा इलेक्शनाचेर तांचे कितें व्ह्यूज आहा ते. पात्रांव, लोकसभा इलेक्शन्स आहा, 3 पॉलिटिकल पार्टीज राविल्ले आसा. सो तुमकां कितें तुमचे कितें व्ह्यूज आहा? म्हाका दिसता कितें 3 जाण आसा ते बोंड्यार आहा. कितें आसा, आमकां आतां कितें धंदो आहा तो सगळो पाड पडलेलो आहा. आनी वेळ म्हणल्यार आमकां आतां कित्याक एक आतां गॅस घेतलो तुमी जाणा लायनी रावूंक जाय. कितें आनी कसलें कार्ड करपाक लायनी रावूंक जाय. कितें करता हिंकां? कांय अर्थ ना. इश्यूज आसतले लोकसभा इलेक्शनाक? हय आसतले. आमचे आजून पसून आसात. पूण 3 कॅन्डिडेटलो कोण असो नोटा बी तशें कितें? 3 जाण म्हणून पळय आरजीचें तेंच जातलें. हे पयलीं गणसाहेब आहा ते तसलेच जाल्ले आनी आरजीचे तसलेच जातले. आनी तेज्या फुडलो सुद्दां कोण दुसरें कितें येयलें तेवूय तेंच जातलें. आता आसा प्रियोळ गांवठण एरियेन आणि आमच्या कडेन वोटर आसा. लोकसभा इलेक्शन्स आहा, 3 पार्टी रावलेले आसा. मतदारांचो व्ह्यूज कितें आसलो दिसता तुमकां? कोणाकूय जाल्यार दिवपाचें. आमकां बाबू सारको तो कोणाक तरी दिवपाक जाय. फुकट उडोवपाक जायना. तिनूय पार्टी आसल्यार चलता. खंयची पार्टी आसो, मत म्हणटा तें फुकट उडोवपाक जायना. आनी मत करता लोकांनी कितें चिंतूंक जाय अशें? आपल्या आपल्या कोण कॅन्डिडेट बरो आसा तो पळोवन दिवपाचें. बरें कॅन्डिडेट. बरो कॅन्डिडेट. आमी प्रियोळच्या कुंकळे भागान आसा आणि आमच्या वांगडा कांय वोटर्स आसा. ह्या फावट 3 पार्टी रावल्या लोकसभा इलेक्शन्स आसा. तुमचो व्ह्यूज कितें हाचेर? आमचे व्ह्यूज म्हटल्यार कितें आसा, म्हणजे इलेक्शन ही जायत आसता ते बद्दल येना. कारण लोकशाही ही आसा आनी ते लोकशाही हे सगळें वास्तव्य जें आसा तें दिसपाक लागून सगळें कांय करता. पूण जें कितें जायें लोकसभेचे एक उमेदवार जे आसा ते उमेदवारांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय की तुमची जी निवडणूक जी आसता ती लोकां मेरेन पावपाक लागून तुमी कितें करता, लोकां मेरेन तुमी कशें पावता, हो मुद्दो आसता. पूण आज सामान्य लोकांक जगपाक खूब कठीण जाल्लें आसा. पार्टी खंयची कोणूय विनर जातले कोणूय जिखून येवं तेजो प्रश्न. पूण पयल्यान पयलें जी बेरोजगार आसात भुरगे आसा तेंच्या कामाचें पयलीं पळोवपाक जाय. दुसरी ही म्हारगाय जी आसा त्या म्हारगायेचेर कितें तरी आळाबंद हाडपाक जाय. कारण सामान्य मनशाचें जिवन जगपाक खूब कठीण जाल्लें आसा आनी त्या खातीर आमी अपेक्षेन पळयता की आमची अपेक्षा ती ह्या उमेदवारा कडल्यान आसा. वोटर्स आहा पळय ते नवीन पार्टी वचूंक शकता काय म्हणटा काँग्रेस, BJP आनी RGP? प्रत्येक जाण वेगवेगळे हितून आसतले. एका हितून आसचे ना. प्रत्येक आपल्या हितून आसा तशें आसता. पूण जाता कितें लोकसभेक वेगळें आसता, विधानसभेन वेगळें आसता आनी पंचायत लेवलाचेर वेगळें आसता.
कारण लोकसभेक जे जाय ते विधानसभेक करना. विधानसभेक आमी आमचो हें करता आनी पंचायतीक आमी आमचो म्हणजे कोण तरी हें करता अशें. लोकसभेक तशें वेगवेगळें आसा. आमी आसा भोमान प्रिवण मतदारसंघान आनी आमच्या वांगडा कांय वोटर्स हांगा आसात. 3 पार्टी रावल्यात एफर्ट आनी एफर्ट कितें जातलें अशें दिसता तुमकां लोकसभा इलेक्शनाक? लोकसभा आमी तो हेवटेन प्रिवण एका काँग्रेसीक कल आसा बदल जावपाक बदल काँग्रेसी बदल जावपाक आनी बाकीच्या पार्ट्यांक व्हडलेशें बाकी ना तितलें.